नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कोबी चण्याची दाळ घालून तोंडाक। हांवें कोबी शिनून घेतला। शिनता आसतना असो मातसो मोठो शिनून घेतला। पाव कप चण्याची दाळ हांवें उदकान भिजोवन घेतल्या। ही दाळ हांवें 4 वरां उदकान भिजोवन घेतल्या। तुम्ही रातभर उदकान भिजोवन घेतल्यार जाता। थोडे आमकां वाटण करून घेवपाक जाय। ताज्या खातीर हांवें 1 वाटी सोय, 1 धाकलो कानो उबो शिनून घेतला। कानो आनी सोय थोडे तेल घालून भाजून घेतल्या। अर्धो चमचो हळदीची पावडर घालता। 1 चमचो गरम मसाला घालता। हो गरम मसालो करता आसतना हातून हांवें सुकी कोथमीर, सुके मिरसांगो घालून मसालो केला। थोडीशी आमटाण घालता। भाजलेलो कानो, सोय, मसालो थोडेशे उदक घालून मिक्सरान आमकां वाटून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांवें 2 चमचे तेल घातला। तेल तापले तशें अर्धो चमचो सासवा घालता। सासवा तडतडली तशी करबेलाची पानां घालता। 1 कानो हांवें कापून घेतला। कानो मातसो तळसून घेवया। कानो गुलाबी कलर येईपर्यंत तळसून घेवपाक जाय। कानो तळसून जाल्यानंतर भिजोवन घेतिल्ली दाळ घालूया। दाळ मातशी 1 मिनिट भर परतून घेऊया। दाळ 1 मिनिट भर परतून घेतल्यानंतर तातून शिनून घेतलेलो आम्ही कोबी घालूया। थोडे मीठ घालता। ढवळून घेऊया। भाजी अशी बरी ढवळून घेवपाक जाय। थोडे उदक घालता। उदक घालून ढवळून घेऊया। झाकण घालून मिडियम गॅसाचेर दाळ आणि भाजी शिजवून घेऊया। भाजी शिजता आसतना ढवळून घेवपाक जाय। दाळ बरी शिजवून घेवपाक जाय। ही पळयात, दाळ अशी बरी शिजपाक जाय। दाळ शिजली। आता आम्ही वाटून घेतिल्ली मिरसांग घालूया। थोडे उदक घालता। ढवळून घेऊया आणि हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। भाजयेक बरो खतखतो येवपाक लागला। थोडे मीठ घालता। मीठ हांवें भाजी शिजता आसतना थोडे घातिल्ले म्हणून कमी घातला। अर्धो चमचो साखर घालता। साखर तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। ओली कोथमीर घालता। ढवळून घेऊया। भाजयेक बरो खतखतो येवपाक लागला। गॅस हांव बंद करता। कोबीची भाजी चण्याची दाळ घालून तोंडाक केला। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।